वास्कोचो BJPचो पयलींचो आदलो आमदार कालू साळमाकर काँग्रेस जॉयन जाला ताजेर तुमी कितें सांगूंक सोदता? ते ताजे तो खंय तरी म्हाका दिसता राविल्लोच एक चान्सा खातीर. म्हणजे खऱ्या अर्थान तो BJPचो केन्नाच नाशिल्लो. खरें 2012 ताका खंय तरी सगळे प्लॅटराचेर मेळ्ळे, म्हणजे शिजिल्ले मेळ्ळे सगळे आनी तो आमदार जालो. आतां ज्या पार्टीन ताका 2दा आमदार केलो आनी सगळो रिस्पेक्ट दिलो, सगळें ताका जाय आशिल्लें तितलें मेळ्ळें. आज खंय तरी आज ताका टिकेट ना म्हणून कळटकूच तो खंय तरी आपली पॉलिटिकल ऑपॉर्च्युनिटीजा खातीर खंय तरी काँग्रेसीन गेला. सो म्हाका दिसता की अशें जावपाक ना. इवन 2017 आमकांय टिकेट BJPन नाकारिल्ली, पूण आमी दुसऱ्या पार्टीन खंयच्या वचूना, आमी इंडिपेंडंट रावले. सो हातूनच कळटा की कोण पार्टी कडेन लॉयल आशिल्लो आनी कोण पार्टी कडेन लॉयल नाशिल्लो हें सगळ्या लोकांक दिसता. तातूंत भितर खंयचोच हें ना. 2 टायम आमदार आशिल्लो कालू साळमाकर आयज BJP बरें ना, तुमकां दिसता कितें इफेक्ट जातलो BJP वास्कोन? ना, इट इज नॉट. BJP पार्टी म्हणटा ती एक दर्यो. लास्ट टायम हांव गेल्लो पूण तांकां फरक पडूना. सो कोणीय येता कोणीय वता, ही एक व्हडली महासागर कसो पार्टी आनी तो गेलो म्हणून पार्टेक हांगा एफेक्ट जातलो. आनी वयल्यान म्हाका दिसता की वास्को खातीर आज हो एक बरो दीस. एक इनएफिशियंट MLA जो 10 वर्सां कांयच करूंक शकलो ना, तो आज दुसऱ्या पार्टीन गेला. हाजे फुडें तुमकां दिसता कॅन्डिडेट फ्रॉम वास्को वील कम टू यू, ताजेर कितें म्हणणें टिकेट? ना, ते दॅट पार्टी वील डिसायड एट द रायट मोमेंट. आज आमी पार्टी स्ट्रॉंग करपा खातीर हांव भितर सरिल्लो आनी हांव आज दीपक नायक आसा, आमचो मंडळ सगळो आसा, आमी सगळ्यांक घेवन आज फुडें वचून एक स्ट्रॉंग टीम करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आयज खंय तरी तांचे प्रेस कॉन्फरन्सान जायते मंडळाचे मेंबर थंय दिश्टी पडून आयिल्ले, जावं BJP थोडे कावन्सिलर थंय आशिल्ले, ताजेर तूं कितें म्हणणें, तुजें कितें म्हणणें? ताजे बरोबर थोडे लोक जे ताजे आशिल्ले ते ताणे मंडळान घाल्ले ते आसतलेच, पूण खरे BJPचे जे लोक आशिल्ले, खरे मनानसून जे BJPक मानताले, जे BJPक लॉयल आशिल्ले, ते तुका सगळे आज आमचे बरोबर इंटॅक्ट आसा वयल्यान. आनी थोड्या दिसांनी तुमकां दिसून येतले की खुबशे लोक त्या कॅम्पान बसून आशिल्ले हेवटेन येतले. कित्याक एकूच कारणां खातीर की BJP ही अशी एकूच पार्टी आसा जी खंय तरी डेव्हलपमेंट करूंक शकता. आनी आज डॉक्टर प्रमोद सावंता अंडर आज तुमी पळयत जाल्यार गोंयभर आज डेव्हलपमेंट जाता. इवन कोवीड आसून सुद्दां 2-3 वर्सां म्हणजे प्रमोद सावंत सरान इतलें बरें काम करून दाखयलां. सो सगळ्या लोकांचो एक विश्वास आसा की ह्या फाटी पसून फुडलो सरकारूय BJPचो जातलो आनी खंय तरी डेव्हलपमेंटूय सगळ्या कडेन भरपूर जातलो, हे लोकांक विश्वास आसा. मंडळान बी आतां कितें चेंज तुमी करतले, कितें थोडे तुमचे मंडळ मेंबर सपोज काँग्रेसीन बी वता ताजे फुडें चेंजीस जातले मंडळान भितर? ना, आमी आमच्यो चेंजीस पयलींच केल्ल्यो आसा. आमचो अध्यक्ष दीपक नायक आसा, ही इज वर्कींग ओवर टायम कसो आनी तो एक बरी टीम आमी आतां उबी केल्या. पयलीं आमची टीम जी आशिल्ली ती सगळी BJPचीच आशिल्ली. सो तांकां जॉयन जावन आज आनी वयल्यान वास्कोन आमी स्ट्रॉंग जाल्या. आनी म्हाका सांगन दिसता की आज तो जे स्टेटमेंट काडटा की पर्रीकार बरो मनीस आशिल्लो आनी कितें आशिल्लो, पर्रीकार लॉयलिस्टांक आज पयस करता. म्हाका दोनूच गोश्टी मुद्दम लोकांचे नजरेक हाडून दिवपा जाय. आज 2019 पर्यंत पर्रीकार आशिल्लो जाल्यार तुजी कित्याक कामां जावना? लुईजीन फालेर धरा तुमी, नाल्यार रोहन खंवटे धरा तुमी, JS साळोकार धरा, हे सगळे ऑपोजिशनान आशिल्ले मनीस. हांचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन भरभरून डेव्हलपमेंट जालो आनी तुज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन कित्याक करूना? हो एक प्रश्न येता. म्हणजे तुजी इनएफिशियन्सीचे खापर तूं आज BJPचेर फोडटा. 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आज सगळ्या कडेन डेव्हलपमेंट जाला आनी खंय तरी तुज्या एकट्याच्या इनएफिशियन्सी खातीर आज वास्कोचें दुर्दशा जाल्या. दुर्दशा म्हणजे वास्को इज इन शॅम्बल्स म्हणटा अशें आज. आनी ते तूं आज खापर खंय तरी आज BJPचेर फोडटा. लोक खूब सुजान आनी जाणकार आसा आनी तांकां हें सगळें दिसता. सो म्हाका दिसता आज तो खंय तरी दुसऱ्या पार्टीन वचून एक तर ताणें आपलो कलर दाखयला आनी दुसरें म्हणल्यार एक वास्को खातीर बरो दीस. वास्को आतां बरें जावपाचें वास्कोकार चिंतूंक शकता तो वचून. Absolutely no effect for the BJP in Vasco? Absolutely no. Wayland, this time you will see that BJP will come out with a bigger margin. Thank you.